आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो। विन्सन प्रोडक्शन मराठी फिल्म स्थलपुराण करता। ह्या प्रोडक्शनान आदी दिगंत हे कोंकणी फिल्म केल्ले। दिगंत कोंकणी जे वेगवेगळ्या फेस्टिवल्सांनी गेले आणि बऱ्याच वर्षांनी जवळजवळ 4 वर्षांनी आम्ही दुसरे फिल्म जेचे नाव स्थलपुराण तेजे दिग्दर्शक पावले पेडणेकर म्हणजे सगळे जण फाल्यां शूटिंग सुरू जाता पेडण्यार रावता सो थंयच्यान तांकां खबर नासलें टायमाचो अंदाज नासलो पण ऑलरेडी पणजेन पावल्या पण मीन टायम आम्ही चिंतलें की प्रेस कॉन्फरन्स सुरू करू। मुख्य जो विषय आहे तो एका लहान मुलाच्या भोवती घडतो। 8 वर्षाचा मुलगा स्थलांतरानंतर म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागा बदलल्यानंतर जो सगळा केओस तयार होतो आणि ज्याच्यामध्ये सायकोलॉजिकल गोष्टी इन्व्हॉल्व असतात की एक गोष्ट आपण त्या स्पेस मध्ये राहत असतो पण तिथून ती स्पेस अचानक बदलल्यानंतर एक ताण कुठल्याही माणसाच्या मनावर तयार होतो आणि त्यानंतर मग काय काय प्रोसेस मधनं एका लहान मुलाला जावं लागतं। तर त्याची एका बाजूला ही कथा आहे आणि दुसरी त्याच्या वडिलांच्या शोधात केलेल्या प्रवासाची ही कथा आणि तो प्रवास काही कारणांमुळे करावा लागतो आणि त्याच्यामध्ये कुतूहल हे एक महत्वाचं एलिमेंट आहे की लहानपणातलं चाइल्डहुड फॅन्टसी ज्याला म्हणतो। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आजूबाजूची रियालिटी ज्या वेळेला हार्श वाटायला लागते त्यावेळेला आपण एक स्वतःचं फॅन्टसी वर्ल्ड तयार करतो आणि त्या फॅन्टसी वर्ल्डची त्याचं एक नातं तयार होतं जे त्याच्यासाठी खरं आहे। रस्त्या कुशीची गटारां नितळ जावंक जाय म्हूण आखे बायस सरपंचान थेट प्रधानमंत्री मोदीक चीट बरयल्या। तो म्हणटा ही कामां खंय सरकाराची। ताणें 3 सप्तकांची डेडलायन दिल्या। आयज रावणफोंड ब्रिज टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा अशें पळोवपाक मेळटा की ड्रेनेजीस हायवे सरकारान निवळ करूं ना डिपार्टमेंटान। कित्याक काय म्हळ्यार तेमी एक लास्टाक मेमोरंडम काडलो की पंचायतीन पॉटहोल्स आनी हें करपा जाय ड्रेनेजी निवळ करपाक पूण तेमी मेमोरंडम काडलो तो जाल्यार केन्ना काडलो जाल्यार हें पावस चालू जातकच काडलो। तेन्ना आमचे कडेन ऑप्शन नाशिल्लें आमी तेंचे वचून मेळ्ळे तांकां समजायलें स्वता देंवले ड्रेनेजीन हें काम करपाक कित्याक लोक बुडपा जायना। पूण आयज असो प्रसंग आयलो की जेन्ना डिपार्टमेंट जेन्ना आमकां बॅकस्टेप करपाक लागले फाट दाखोवपाक लागले तेन्ना आमचे कडेन ऑप्शन उरूना। आय नेवर कंप्लेंट इट टू प्रायम मिनिस्टर हेज अ सरपंच बट आय कंप्लेंट इट हेज अ इंडिविज्युअल सिटीजन एंड इट वॉज फेअर इनफ टू गेट अ रिप्लाय फ्रॉम दे स्टेटींग 3 विकाचे भितर सरकारान हेजेर ड्रेनेजीस किंवा कसली एक्शन्स आसा ती घेवपाची। इफ द एक्शन्स आर नॉट टेकन वील टेक द मॅटर फॉरवर्ड आनी कितें करपा जाता तें करतले। कित्याक काय म्हळ्यार टुडे पीपल आर सफरींग अ लॉट। आयज पणजे सारक्या गांवांनी पळयला तुमी ड्रेनेजी नासल्या कारणान किंवा बुडल्या कारणान अशी परिस्थिती आयला। सो ती परिस्थिती म्हाका म्हाज्या गांवांनी नाका बारीकशे माणकुले गांवांनी। सो आय वील गो ऑल आउट टू टेक ऑन द सिस्टम सी दॅट थिंग्स आर चेंज। बेताळभाटी रानवाड्यार राशन सोसायटी सुरू जाल्या। हांवें सांगलें फेर प्रायस शॉप घालपाक एक तुमी मोतींग करपाक जाय ही फकत सर्वीस हाचेर प्रॉफिट कांय ना। 1 किला वाडल्यान 4 आणे 8 आणे असले प्रॉफिट आनी ते ट्रान्सपोर्ट बाग काडले जाल्यार ताजेर प्रॉफिट कांयच उरोना। तेन्ना तरी आसतना आमचो सरपंच हें करपाक रेडी जालो आनी आमी मुखार गेले फेर प्रायस शॉप बेताळभाटी हाडपाक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।